टीसीपी कलम 17A आणि 39A चा वापर करून साळगाव मतदारसंघात सुमार 3 लाख चौखण मीटर जमिनीचे रूपांतर झाला असा आरोप पेयण सिटीजन फोरमान घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत केला। दोन्ही कलमाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचेर फाल्यां बिरेस्तारा सुनावणी जातली अशी माहिती फोरमाचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकरांनी दिली। 17(2) आणि 39(a हो एक न्याय कायदो हाडून यांच्यानी गोंय काबार करपाचो प्रयत्न केला आणि तितून मेन कोण आसा, एक रिटायर जाल्लो राजेश नायक डीसीपीचो डिपार्टमेंट जाल्लो, दुसरो परेश गायतोंडे वो आर्किटेक्ट, तसोच तो ते कमिटीचेरूय तो मेंबर म्हणून आसा। आज 16B वो एक्ट हायकोर्टान आमी चॅलेंजींग घाल्लो आणि 16B वो आज पासून हेचे फायनल रिजल्ट जावंक ना, तो अजूनही कोर्टान आसा। तो आसतना हेंच्यांनी 17(2) वो न्याय एक कायदो काडलो आणि तेचेर हेंच्यांनी हे गोंय काबार करपाक प्रयत्न केलो। जेन्ना लोकांनी परचेन जेन्ना आवाज केलो की 17(2)चेर हे नागोंग फुडें सरले म्हणून, पण विश्वजीत राणे तेन्ना हेंच्यांनी एक न्यायिक रूप घेतले, तो बंद केलो म्हणून चेंज ऑफ झोन करून सोडले। हेचेर 17(2)चेर 17(2)A सालिगांव कॉन्स्टिट्यूशनून तेणी हेंच्यांनी 3 लाख स्क्वेअर मीटर सुवात हे केल्ली आसा। तुम्ही पळयात, जरी तर आमच्या पिल्यान सालिगांव मतदारसंघात तर 3 लाख सुवात हे केल्या जाल्यार गोंयान हेंच्यांनी कितले केले आसतले तो तुम्ही आयकला आसतले। विश्वजीत राणेन कितें म्हणलां एका हेचेर आपले मुलाखतीन की आपणाक सेंट्रलान हो दिला म्हणून आपण हे चलयता। म्हणजे हांव विश्वजिताक विचारूंक सोदतां, सेंट्रलान तुका कितें करून दिला? गोंय काबार करपाक दिला? तुका जो मंत्री गेला पळय ते गोंय काबार करपाक तुका सेंट्रलान धाडला, म्हणजे आमी सेंट्रलाक सांग टेक्निकल धाडटा, तूं तेंका सगळे चेंज ऑफ झोन कर आनी दी। हितून सगळे आसा, सीएम आसा, प्रमोद सावंत आसा, तो राजेश नायक आसा, गायकोंडो आसा, मागीर हो आमचो विश्वजीत राणे, हे सगळे मेळोन आज गोंय काबार करपाक फुडें सरल्या। तेका लागून आमी पिल्यान सिटीजन फोरमान काल 17(2) आणि 39(a) हे पेटिशन आमी हायकोर्टान घातलेलें आसा आणि आज ते एडमीट जावन फाल्यां ती केस उबी जावपाची आसा।